राज्यात चडशा वाठारांनी बिबट्याची धुमाकूळ पळोवपाक मेळटा। लोक आता रानांनी पावल्यात आणि रानवटी जनावरां लोकवस्तेत आयिल्ली पळोवपाक मेळटा। सालेली गोटन वाड्यार फाटले कितलेशेच दीस जाले बिबट्याचो वावर वाडला। हाजी ताजी घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ली पळोवपाक मेळटा। बिबट्यान वाठारांतल्या सुण्यांचेर लेगीत हल्लो केला। आता लोकांचेर हल्लो जावच्या पयलीं सरकारान फावो ती उपाय येवजण काडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। तुवें पळयल्लो काय आवाज आयकलो? आवाज ऐकलो मी। आम्ही पळूंक ना, आम्ही भितर असलेले ना, आम्ही पळूंक ना। तुमच्या कुत्र्याक व्हरपाक आयल्लो तो? आमच्या कुत्र्याक व्हरपाक येयलो आणि एकदम कुत्र्यान होयल बांधलेलं कुत्र असलेलं म्हणून ते चालू आहात। बांधलेलं नसतं ना त्याने उकलून नेले असते। मागीर तुम्ही कुत्र्याक भितर व्हेलो? भीतर नेऊन पुन्हा हळद भरले, इथे लागले तिथे ना हळद भरल्या, त्यांना रक्त बंद झाले त्याचे। मागीर काल पयर सकाळी पुन्हा 11 जाऊन दोतोराकडे ताका इंजेक्शन 4 काढून घेऊन येयलो। आता तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी हा त्याचे बंदोबस्त करूंक जाय। आमचे सगळे लोक रातचे कामाचे आता शिक्षणाचे आसा, भोवता लोक आम्ही जाणते मनीस भितर भायर करता, त्यांना गव्हर्नमेंटान काय तरी त्याचे बंदोबस्त करूंक जाय। तर काळोख असता आमचो लाईट ना आमकां आमचो लाईट त्यासाठी। एक आणि आमचो एक लाईट आमकां भाईन लाईट दिला ते आम्ही लायला हांगा उजवड पडटा सर, पण यो रस्तो आमचो काळोख आमकां हांगा कांयच उजवड काय ना। उजवड नसता सर थंयसर येताना बी कळचे ना खंय बसून रावल्या। म्हणजे लायट येता तुमकां? तुम्ही लाईटय जाय आमकां। लाईट ना मदी एकूच घातल्यावर पुरे थंयसर तरी आम्ही हे सोलरचे बसविले ते आमचे लाईटी ते बसून का अंगात झाले न्हू, रस्त्याक खंय आसा। रस्त्याक ना। ते हांव आमची गेटी कडेन येवन उबे असले भायर आणि तितक्यान म्हाका हांगासून कितें उडी मारता कसो दिसलो। हांव मस्त आनी फुडें येवन भायर सरले तर हांगासून तो बरो असो नेटान चलत गेलो। फाटल्यान ताका शेपडी बी बरी लांब आसा, शेपडी तेजी केंसाच्यो आसा शेपडी तेजी, आणि बरो नेटान उजवडासूनच चलत गेलो तो। म्हणजे तुम्ही त्या हांगासर उडी मारताना पळयलो? पयले ताका हांव पयला उडी मारता, ते टाकीवरसूनच उडी मारली तेणी। सांग. आमचे हांगा सर बारीक बारीक भुरगे असता न्हू, येता वयता अशे, आणि आमगे थोडे भुरगे ट्युशनाक बी येता सर रातचे, आणि आमचे बी मनशा कामा वयले रातचे लेटूच येता सर। मातसो गव्हर्नमेंटान कितें तरी ताका मातसो बंदोबस्त करचेले। हांगा कितें जालें हांगा? हांगा जर कुत्र्यांनी वाघाटी येले ते वाघाटी नाही बिबटा बिबट ते गळ्याक धरल्या। हा. गळ्याक धरल्या मागीर बांधलेलो असलेलो कुत्रो। मागीर आम्ही घरासून भायर येसर उडकी मारली तिकडं। मागीर पुन्हा ह्यांच्यानी पुन्हा पळयल्या रस्त्याने असं गेलेलो। केन्नाची खबर ही? पयरची पयरची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।